मातशें नवी आसले कारणान आमी आतां बरे भशेन चलयतली. आमचे हितून बरे ग्रामसभेन बरे भशेन प्रश्न मांडलेले आसा. एक गार्बेजीचे आसा, एक हेजे टेंडराचे आसा, लेबराचे आसा. आनी जे लेबर आमचे हांगा चोड जाल्या ते आमी अशे प्रश्न घेवन आमी ते सोडयतली. कब्रस्तानाचो विशय येयलो, तेजेर कितें डिमार्केशन करपाचें म्हणलां. कब्रस्तान जे आहा पळय न्ही तें डिमार्केशन करपाक येयला. तें कितें तुमी डिमार्केशन करतले? तें करपाचें. खुबशे क्वेश्चन ग्रामस्थांनी डेव्हलपमेंटाचे आनी इम्प्रुवमेंट पार्टाचेर रेज केल्ले आसा. तितूंतले मेजर पॉयंट्स हे आशिल्ले की एक कब्रिस्तानाचेर पंचायत बोर्डीन अर्लियर डिसिजन घेतला की बायलॉज फ्रेम करताले. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ कब्रिस्तान कमिटी जातली आनी बायलॉज आर ओपन टू ऑल द ग्रामेस्ट फॉर देयर सजेशन्स. हे बायलॉज सजेशन घेवन रुलींग म्हणल्यार जी कॅबिनेट आसा तेजेर आमी फायनलायजेशन करून नेक्स्ट ग्रामसभेक आमी हे प्रेजेंट करतले इन फ्रंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज CCTV कॅमेरा. CCTV कॅमेराचेर खुबशे आर्ग्युमेंट्स जाल्लेले आसा. क्लियरिटी करपा खातीर आमी ग्रामस्थांक प्रॉमिसीस दिल्या की आमी कॅमेरांचेर एक हे करतले आनी 26 मनशाचेर जे फाटलो जो टर्नियरान जो कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो ताका आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसा. जे कॅमेराज वर रिप्लेस इन द रिजन फॉर मेंटेनन्स आर नॉट बीन रिइन्स्टॉल्ड. ताका आमी फायनली पुलीस कंप्लेंट घातलेली आसा. अदर दॅन दॅट ताणें विजिलन्स मागला. विजिलन्स मागला, तेजेर आमी नोटीस घेतला आनी विजिलन्स आमी घालतले कॉन्ट्रॅक्टराचेर. बुश कटींग आनी गार्बेज कलेक्शन हितूर खूब स्कॅम जाल्ले आहा म्हणटा खूब पयशांचे. अशी एक लोकां मदीं हें आसा. बट एज ऑफ नाव आमच्या कमिटीन थ्रू आवट होल प्रोसेस रिकन्स्टिट्यूट करपाचें चिंतलां. ज्याचे कडून डार्क स्पॉट्स जितके आसा ते रिव्हेरिफिकेशन जातले. गाडयो गार्बेजाच्या कलेक्शनाक कितल्यो लागल्या, मॅनपावर कितलो इश्यूज आसा. अशें आसा की फ्रॉम द पास्ट वेजीस आर ऑल्सो बीन रेज. तुमी पळोवपाक गेल्यार फाटलो जो मनीस दिसवडो घेता तो आयज दिसवडो सुद्दां वाडलेलो आसा. सो ह्या तांचे म्हणणें लेबर वाडयल्या म्हणून. लेबर वाडयल्या प्लस लेबर पर आवरूय रेटूय वाडलेलो आसा. त्या खातीर आमी ग्रामस्थांक हें प्रॉमीस केलां की ही फायल रिकन्स्टिट्यूट जातली आनी तेजें रिव्हेरिफिकेशन जातलें आनी वील बी प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट. बस स्टॉपाची एक मागणी केल्ली ग्रामस्थांनी. तेजेर रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा खाडेपार एरिया आनी तो रिजोल्युशन फॉरवर्ड केल्लें जाता. एक पंचायत बिल्डींग तुमी प्रपोज केल्ली, एक कडेन दोनूय ऑफिसां जावची म्हणून. तेजेर लोकांचें म्हणणें आसा की तांकां दोन कडेन जाय. एज ऑफ नाव आमी रिजोल्युशन घेतलां की ग्रामस्थां वांगडा जशें ग्रामस्थांनी सजेस्ट केलां तशें दोन पंचायती हे करया म्हणून. फर्दर ऑन दीस डिस्कशन जातलें. आय एश्युअर की लोकांक जितके ग्रामस्थ ग्रामसभेक येयल्ले आसा तांकां आमी चडांत चड सॅटिस्फॅक्शन दितले इन देयर क्वेश्चनेस आनी नेक्स्ट ग्रामसभा वील बी अ व्हेरी क्वॉलिटी. एक क्वेश्चन आसलें की कजिनो नाका म्हणून. जो हावेली कजिनो घेता तो कजिनो नाका म्हणून लोकांनी हातूर काडली. इन दॅट केस आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला. आमी ग्रामस्थां वांगडा आसा कॅसिनोज वील बी नॉट अलाउड. आनी आमकां पंचायतीकूच तशें कांय रिक्वेस्ट येयल्ली ना. सो एज ऑफ नाव आमी कोणाक परमिशन दिवना. परमिशनूय दिवना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.